बेटर ही खबर बापाच्या कानात घालून जे म्हणतात तो तुका दिसता बाबा तुझे ऐकतो ना आणि ऐकून गेल्यापासून तो तुझे स्वत म्हणतो आणि ताचे बेजन तू ऑलरेडी 40 करून गेला ताका किती करता ते करून घे किती तू ताचे मध्ये पडत तुकाच अपमान करून घेता ही खबर मला बाबाच्या कानात घालून जाय मागा किती अपमान होतो आहे पडत होता की ना तू काय करता केलं जाय पूर्ण माझे गाव कोणी किती मुकले आव सोची ना माझे गाव कोणी अपमान केलं ना आव होगी रावची ना बाकी तर कोणी सांग तू पापा क्लेस्टी चल भितरी पापा क्लेस्टी तुझी करतात का सांगता भितरी ये म्हणून पापा पापा आमच्या मनीला लागला लागी काजल तू कोरी नका ओके लावा विश्वास कर असलं मुशाच्या पक्का काय जायचं म्हणजे पापा बाब्यो कसा म्हणजे डोळ्या बघायला खुशीच बाबा कोण तत गेला ते सांगते माझी आई कोण तरी ज्यानी कोण कोणाचं कोण तो तुम्ही मला सांगू साय कोणी म्हणस तो कोणी म्हणसो अपमान करून जे म्हणजे सोय झाला केलंच सुद्धा केलंच ना बाबा 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 तू भितोस बाबा तर पहिली सांगतोय पापा किती सांगता त्या पहिलीच ऐकव ना त्यापासून ताईचे पाशे घडता तर बाबा बाबा माझ्या पोटाच्या मध्ये आव करू द्यायचे तू भितोस बाबा नेहमी बाबा तसे नेहमी बाबा येईल बाबा नेविल आयलो तू दाम्या नेविल बाबा किती तोंड पियो कर आड नोय आता आता गेले ना मागे नेविल कशे वेळा तुझे दीस आज तुझो गाडा म्हजो फ्रेंड आसोन आसलो एकदम खुशी जातलो आसलो हांवें ताका उतर दिलेलें तुका म्हजो सवाय करून आमची सोयरीगत वाडयतलो म्हणून पूण ही वाडटा ती सोयरीगत पळोवन तो ना जालो एकदम खुशी जातलो आसलो बाबा नेविल कितें जाला कितें चिंताय काहीच ना अंकल अंकल म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय अंकल तुका सांगूनय दिसता आनी सांगूंक नाकायशें कितें सांगूंक सोदताय सांग तरी आसूं दी अंकल आसूं सोड दी खबर आसूं दी अरे कितें सांगूंक सोदताय सांग तरी अंकल कितल्या वर्सांचो तो तुमचो विश्वासी तुमचो गोदचोच कसो कोण दाम्याव ताचो मनीस तुमकां कोणाकच मेळचो ना ना अंकल तो मनीस म्हाका बरो लागलो तशें करता चिंतू नाका ताचेर पातयेर कसलेंय काम करून फुडें सर बरोच एक बरो मनीस अंकल वसल्या मनशाचेर चडूय विश्वास दवरलेलो बरो न्हय पुरो तूं उलयलां तें आनी दाम्या वयर म्हाका कांय सांगपाचें ना हांव जाणाच आसलो हाकाच लागून हांव तुका सांगूंक सोदिनासलो पूण अंकल मागीर तूंच म्हाका म्हणटलो आसलो ही खबर तुका पयली आसली जाल्यार तुवें आपल्याक कित्याक सांगूंक नाका अंकल तुमकां कळो नासतना दामी हांव तुमची सगळी प्रॉपर्टी विकूंक सोदता होय अंकल अंकल पयर हांवें ताका सर्वेयराक घेवन तुमची प्रॉपर्टी सर्वे करतना पळयला तुमची प्रॉपर्टीची बाउंड्री तुमकां कोणाक एकल्याक तरी खबर आसा ना हाचो फायदो काडटा तो कसल्याय पेपरार सायन घेवंक गेला आनी तुमी ते पेपर वाचची नासतना ताचेर सायन मारता विश्वासाचो मनीस न्हय तो म्हाका दिसता ताणें तुमच्या बाटाचो एक पुडको विकला म्हणून हा होय अंकल कितले दुडू घेतल्यात ते हांव नको पूण क्लेस्टना पोन्ना सोसार दितना हांवें ताका क्लेस्टना होय अंकल म्हाका दिसता क्लेस्टनाकूय ताणें भागाक घेतला म्हणून अंकल क्लेस्टनाक आनी कितें जाय क्लेस्टनाक सोरो पिवपाक आनी जुगार घेवपाक दुडू मेवल्यार पुरो दॅट्स ऑल पूण अंकल मोर्शी क्लेस्टन वायट मनीस न्हय पूण हो दाम्याव ताची भाट मेळटा ताका दुडू दिवन दाम्याव जाणा क्लेस्टन सोरो पियेता म्हणून आनीक जाणा जावन हे कोणी ताका अशें दुडू दिवप दाम्याव बाबा दाम्याव येलो बाबा येलो कितें वसा मुलाव क्लेस्टनाक तुवें 50,000 रुपया दिल्यात हांवें विचारला क्लेस्टनाक तुवें 50,000 रुपया दिल्यात वय आमच्या बोर्डात सर्वे राहिलो आता सांगू चुकता तुझ्या प्रश्नाक जावप दी आमच्या बोर्डात सर्वे राहिलो वय बोला वय
विश्वासघात करतले गाणं केन्नाच लागीं करूंक ना बारांक म्हज्या पुताक म्हजो पूत तो म्हजे रगत म्हजो गोश्त तो आनी तुकाय म्हजो कच्चो सलमान आयज पयले फावटी माफ करता कितें जालें तें जालें हे फुडें कितें जाय सांगा म्हाका न्हू पूण असली लावणपणां उपकारची ना बाबा भितर वच आनी म्हाका कांय जागूंक नाका अरे अंकलान तुका सांगला भितर वच कोण भितर वच एपडी कितली धाडा पूण म्हजें जें कितें करपाचें आसा तें हांव सगळें टाकलें आतां सगळ्याची तुवेंच नदर दवरची पडटली नाजाल्यार जावचें ना तें पूण अंकल अशें तुवें सगळें दुसऱ्याच्या हातांत सोडूंक फावो ना अंकल चुकलें म्हजें हांव सगळें म्हज्याच मनांत सोजमता पूण अशें सगळें म्हजो फायदो काडटा बरें आसा हांव मातशें इगोचे लागीं वचून येता इगोचेशी येता ओय गांवच्या फादराक मेळटा आनी तुमच्या खासाराचें सगळें तयार करता ओके अंकल काजराची तयारी करून फादराशी येता ओय वच अंकल वच फादराशी वच तूं वच अंकल चड विश्वास दवरता तूं म्हजेर तुवें म्हाका अजुनूय वळखूंक ना आनी थोड्या दिसां भितर तुका गमतलें हांव कोण आनी म्हजो प्लॅन कितें पळय आनी तुका भोंवता बसून सगळो म्हजो प्लॅन शांती पावोन हांव परत म्हजे फॅमिली सांगता Think of the devil and the devil appears. फॅमिलीचो उगडास केलो म्हजे मिसेसीचो फोन Hi darling. Yeah darling, I'm fine and good here. म्हाकाय तुमचो जायतो उगडास येता पूण कितें करूं कामूच तसलें आयला न्हय प्रॉपर्टी विकून येवं पेपराकूय सारकी आसात दारान सगळी गडबडूच करून पडटा वय पेपरां जाय आयल्यात पळय पेपर सगळे झाले म्हणटूच प्रॉपर्टी डिस्पोज करता आनी येता ओके Hey darling, you need not worry about it. I'll take care of it, okay? Yes, you trust me. Yes, darling. Yeah, darling, by the way, आमचो पूत कसो व्हडलो काको ना वो तुगे प्लान छाती पावपाक केन्ना दिवपाना केन्ना ना बाबा बाय वो जावन आसा म्हज्या जिवितांत एक कांटो वो कांटो म्हाका सदांच तोपता वो कांटो जावन पयलो म्हज्या जिवितांतलो काडून उडयतलो हॅलो हाय डार्लिंग ना फोन कट जावना पूण रेंज केली इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लेम एनीवे डार्लिंग आय विल गेट बॅक टू यू लेटर ओके कितें म्हजो बाबा उलोवंक सोदता देन गिव इट टू हिम हाय माय सन हाय माय बेटा yes Baba next week I'm coming yes I love you of course yes I love you hello what I love you wrong number इंडियाची टेलिफोन सिस्टमच सारखी ना कोणाचोय फोन कोणाकूच लागता तुम्ही त्या दामियाची खबर ऐकूया जाणा तुम्ही दामियान कितें केला पळय तें दामियान तुमच्या बाटाचो एक कुडको विकलो तो घेतला तो मनीस मेवलो अंकलाक आनी सगळी खबर सांगली अंकलाक ताकाच कोण बरे आता कळटली ताका कोण बरो आनी कोण वायट तूं आनी ताच्या आयकून बापाक सांगूंक येतालो मोरी जावन हांवें तुका हाडा कसली खबर सांगूंक येतालो हो तो दामियाक सांगता पळय तूं आमची सगळी प्रॉपर्टी विकूंक सोदता साय बाबू दोस सर्वेर घेवन न्हेसतालो ओ माय गॉड आता बरें तो सर्वेर अंकलाक मेळोन गेला म्हणून नाजाल्यार तुमी पासून ताचेच सोट बांदिल्ली आसा आका मनशाक मोगो घेता आका एकट्याक मनीस गेला आमेन आनी सगळ्यात विचारा त्या दिसा क्लेस्टनाक हांवें कोणा संसार दी म्हटलेले म्हणून जाणा दामियान कितें केलो दामियान नाका जालेले म्हज्यो केशी वचून अंकलाक सांगल्या असल्यो केश्यो सांगल्या तासून ती आनी खबर वगैरे ते कोणा जाणाची खबर फुली खबर क्लेस्टन यू डोंट वरी हांवें अंकलाक जाऊ साहेबा तुझे म्हणून ऐकलं काय आणि कोणाची जर तू ऐकता
बाबा नेवी 11 minutes. आमची आणि किती पोटले दिले ती म्हणून सांगले ऑफकोर्स बायचे गिरेस्कायचो वांटो पुता घेवंकूच जाय पूण पळय म्हाका जाल्यार तशी बाटां बेसां गिरेस्काय आजी कसलीच आसना पूण म्हजे काजार जाले म्हणटोच तुमचे जे कितें पडटा ते दिवंक सांगता Listen, side it up. सांगता Listen, side it up. किती झाला औषध हे दिसांनी दामलाव सारखं किती उलयता तोच जाणा किती उलयता म्हणजे म्हाका सांगता नवीला लागीं काजार जाय नाका नवीन कोण मनीस नाही कोण अरे दाम्याव अरे किती झाला अरे किती त्यांच्या मोद्या पुढे घालून पुढे झाला आणि म्हाका सांगता नवीन काजारी पहिली खबर काढल्या बरी नासलेली बाये पुरो तुवें खबर काडले ती आणि तू आमचे मोदे पडोन जरी बापाक सांगत तुझी किती दोषा करतात वॉच सिलिंडरान चोरी लागी केले म्हणटूच मागीर माथेर बसतात सिलिंडराचो बाबा नवीन बाबा आमने मलिन बाई कडे काजार कोण नाका तो आमगे बाई फुटयतलो तो आमगे बाई त्रास जातलो बाबा हांव सांगता ते आयकाय नवीन काजारी अरे आई आत्ता तुझे मोबाईलाचे तिगे बाईले को उलयत असतो ऐकाला ते टाकलो पुच्छ्या बाई हांव सांगता ते सोत म्हणून आयकाय तो हसता Martin uncle आपण Martin uncle रेड गाना देखो जिताना कोण नेविला कडे आमगे मलिन बाई काजार कोण नाका नका मुनीस तो अंकल आता सूर्यापासून चिमो मारून ओय देवकेदाजी कसल्या मुख्याचे बोगणार घालतालो तो तू पळय तुझा जीव सांगार केला म्हणे वच आणि तुझ्या तोंड पोराच्या घरात खेळत नसता पहिले काय सांगता ते ऐकाय म्हणजे बाबा सांगता ते